फ्रॉम ट्रॅफिक पॉईंट ऑफ व्यू आम्ही डिसिजन घेतलेलें आसा मिटिंगेक की हेवी ट्रॅफिक जे आसा ते डायवर्ट करतले फ्रॉम द न्यू रोड फ्रॉम वर्णापुरी रोड फॉर द फर्स्ट 2 days आनी मागीरूय बी आनी ओन्ली सारकें एसेन्शियल कितें आसा तें सोदतले आनी ह्या फावटी पार्किंग हें म्हटल्यार लोकांक लागून ह्या फावटी आफ्टर 2 years जातलो म्हणटकच वी आर एक्सपेक्टींग बिगर क्रावड सो ताका लागून पार्किंगाचें MMC कडल्यान हांगा रोड ग्रावंड क्लियर केल्लो आसा तानिया हॉटेला कडेन सो मॅक्सिमम पार्किंग थंय जातली 4-wheeler पार्किंग आनी 2-wheeler पार्किंग तशीच KTC कडेन फुडल्यान थंय थोडी पार्किंग आसा आनी जनरल पार्किंगूय आसतली तिलक मैदाना सायडींतल्यान सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की जाता तितलें तांच्यांनी कमी व्हेकल्स हाडपाची आनी एक लेन फॉलो करून कित्याक एक सिंगल रोड आसतलो सो एक लेन फॉलो करून ट्रॅफिक रुल्स एंड रेगुलेशन्स फॉलो करपाचे आनी आमकां हेल्प करपाचें तांकां हेल्प करपाक की बरो भशेन सप्ताक हो एन्जॉय करूंक मेळटा सद्याक चडसो आमच्या आमी हो जो सप्ताह जो आसा ताजे आमचे SP साहेबाच्या अंडर आनी UISP साहेबाच्या अंडर एक स्कीम काडिल्ली आसा आनी आमच्या फूल सावथ डिस्ट्रिक्टाचो स्टाफ आमी डिप्लॉय केला कित्याक हो सप्ताह जो आसा हो आतां 2 वर्सांनी परत जाता 2 वर्सां कोविडाक लागून हो नाशिल्लो तो आतां 2 वर्सांनी परत जाता म्हणजे एक लोकां मदीं एक उत्साह आसा आनंद आसा आनी गर्दी जावपाची बी शक्यता आसा सो आमी अशें म्हणपाक शकनात की कोवीड गेलो म्हणून कितें आमकां बारीक बारीक केसीस मेळटात म्हजे कडेन एक लोकां कडेन एकच एक हें आसा की सगळ्यांनी जे सप्ताक येतात तांणी सगळ्यांनी मास्क कंपल्सरिली घालचें कित्याक प्रत्येकाक आपलो जीव व्हड आसता आनी ताका मास्क घालून हो सप्ताह बरे भशेन आनंदान मनोवचो CCTV आमचे एक आउटपोस्ट आसतलो देवळा कडेन ती आमचो स्टाफ डिप्लॉय केल्लो आसतलो 24 hours त्या भायर आमी 10 वॉच टावर्स घालपा लायले ताजेर आमचो स्टाफ डिप्लॉय आसतलो 2 IRBचे मेल प्लाटून मागयल्ले आसा एक फिमेल मागयल्लो आसा हाजे भायर आमच्या डिस्ट्रिक्टाचो सगळो स्टाफ ते फूल सप्ताहभर पेट्रोलिंग करतलो आनी आमी ह्या फावटी स्पेशल म्हणल्यार सप्ताह दीस आमी चड UISP लेवलाचे ऑफिसर आमच्या SP हांगा धाडिल्ले आसात बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी पर्पज अशें करून आमी हो सप्ताह बरे भशेन म्हाका दिसता खूब सिरियसली घेतलो हो इश्यू कित्याक प्लास्टीक हें कोणाकूच नाका आमकांय नाका प्लास्टीक थंय जाल्लें पूण एक एकदां जाता कितें की सगळे जे फेरयेकार येतात ते हाडटात लिपोवन दवरतात आनी खंय दवरतात सो तांचें मॉनिटरींग सारकें जाय आनी आतां COन सांगलां त्या प्रमाणे स्ट्रिक्टली ते फायनींग करतले पयले 4-5 दीस आनी समज मागीर तरी पूण समजना जाल्यार मे बी शॉप पासून सील करपाचो तांचो विचार आसा आनी हॉटेला कडेन जो ग्रावंड आसा थंय केला आमी रिक्वेस्ट करतले सेंट एंड्रूच्या कंपाउंडानूय थंय दिवचें म्हणून अशे 2-3 प्लेसीस आमी आयडेंटिफाय केल्यात आमचो HPCLचो जागोय आसा सो थंय COन सांगलां आज आपूण वचून थंय वेदर पार्किंग कॅन बी डन सपोज ती HPCLचो थंय पसून जालो जाल्यार पार्किंग प्रॉब्लेम जावपा ना हेवी ट्रॅफिक जी आसा ती आमी पयले 2-3 दीस डायवर्ट करून पडटा आनी बाकीचे 4 दीस लिमिटेड म्हणजे जेन्ना कोण रस्त्यार नासतात तेन्ना सोडपाचें ताका सांगलां वास्कोन एकूच व्हडलो सण जाता पळय तो सप्ताह ज्या निमतान जवळ जवळ 20,000 ते 25,000 प्लस लोक हांगा ह्या सप्तकाच्या निमतान आमच्या स्थळान येतात आनी वास्कोकारांक एक गर्वाची गजाल आहा की इतले लोक आमच्या स्थळान पांय दवरतात आनी ही जी मॅनेजमेंट आमी जे करतात पयले डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेतली सगळे ऑफिशल्सांक घेवन आनी मागीर रोखडीच म्युन्सिपालिटीच्या चॅरपर्सनान घेतली आनी चीफ ऑफिसरान घेतली हेंच्यांनी रिव्यू करपाक कितें केलां पळय तें करपाक आयज आमच्या आमदारान मिटींग घेतली खरें म्हटल्यार हे जेन्ना सप्तक आमकां फ्री एटलिस्ट 1-2 म्हयने पयसून आमी तयारी करता आमकां खूब टायम शॉर्ट घालून आसता तरी आसतना आमचे डिपार्टमेंट म्हण PWD म्हण रोड्स म्हण इलेक्ट्रिसिटी म्हण सिवेज कनेक्शन म्हण फायर फायटर म्हण हेल्थ म्हण हेंची सगळ्यांची गरज आसता आनी हे जे सगळे जेन्ना आपले जेन्ना आपापल्या डिपार्टमेंटांचें काम हेंची कामाची अत्यंत गरज आसा म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा जाल्यार तेजे काना कोपऱ्यान जी लायटी खाची गल्लीन जेन्ना लायटी नासता पळय ते तेंच्यांनी कॅर घेवचें पडटा PWDन वॉटर करून आमकां जायचें पडटा ट्राफीक डिपार्टमेंट फूल ट्राफीक मॅनेजमेंट प्लान करचो पडटा हे सगळी गजाली आमची करपाची आसता पयलीं आयज आमची रिव्यू मिटींग घेतलेली आहा बाबा आमच्या आमदारान ती खरोखरच आमकां फ्रुटफूल गावलेली आसा कमी पिरियडाच्या टायमान त्या सगळ्या डिपार्टमेंटान आपली आपली तयारी केल्लेली आसा सोल्युशन कितें आयिल्लें आसा एक मीटिंग आम्ही पयली घेतली सो दिस इज द रिव्यू मीटिंग अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ ऑनरेबल MLA मेजर इश्यूज डिस्कस्ड वर लॉ अँड ऑर्डर ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट पार्किंग अरेंजमेंट प्लास्टिक बॅन यूज ऑफ मास्क सॅनिटायझर कोविड प्रोटोकॉल आणि इल्युमिनेशन सो मेजर ह्या सगळ्यांचे सगळ्या डिपार्टमेंटाकडे सरान डायरेक्शन्स दिल्या आम्ही सगळ्यांचो रिव्ह्यू घेतला अँड वी हॅव रिक्वेस्टेड ऑल द डिपार्टमेंट्स टू कॉपरेट फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गनायझेशन ऑफ दिस सप्ताह
कितें जालां तशी रिक्वेस्ट आमकां हेडक्वॉर्टरांतल्यान आयिल्ली सो दॅट इज बीइंग कन्सिडर्ड आनी आतां पळोवया फायनली डिस्कस डन जालां कितें 8 दिसाचें काय 7 दिसाचें कितें हें जालें 7 दिसाची अशी रिक्वेस्ट आसा कमिटीची बट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड वी हॅड रिक्वेस्टेड देम टू कर्टेल इट बाय 8th